हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी हांगसर ना भरपूर असो व्हडलो असो पावस पडटा. तुमकां आवाज तर येताच आसतलो पत्र्याचेर आनी आवाज येना अशें तर जावंक शकना. तेकाच लागून नाही व्हडल्यान अशें उलयता हांव, कारण म्हाका खबर आसा पत्र्याचेर पावस पडलो ना की आवाज प्रॉपर येना. आणि वारे बीन नाही हांगसर भरपूर सुटलेले आसा. कंटिन्युअसली पावस आनी वारो चालू आसा. सो एकदा अशें जाता ना की वाऱ्याचो इतलो भंय दिसता ना की हांगसर सरावंडींग सगळी झाडां आसा. सो भंय दिसता ना हालता कशीशीच ती सामकी. सो तेकाच लागून सद्या पावस पडटा म्हणून हांव व्हडल्यान उलयता. सो तुमकां कळत आसतलें. आणि त्याच बरोबर म्हणटा तशें आयज कितें स्पेशल आसा तें तुमकां खबरूच आसतलें. थंबनेला वरसून सुद्दां तुमकां कळत आसतलें. सो आयज आसा आषाढी एकादस म्हणटा तशें. खूब जाणांगेर बरे तरेचें आयज जेवण आसतलें, बरे बरे प्रोग्राम आसतले, दिंडी आसतली. खूब जाणां पंढरपूर सुद्दां गेले आसतली आनी आमच्या हांगसून खूब जाणां पंढरपूर बीन गेल्लीं आसा. सो आयज नाल्यार फाल्यां अशी घरा कडेन पावतली ती. सो म्हणटा तशें आमी पळोवया आतां केन्ना पंढरपूर बीन पावता ती, केन्ना आमकां दर्शन घेवंक गावता तें. सो अशे तरेन आसा. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुम्ही कशी कितें सेलिब्रेट करता हें म्हाका कमेंट करून तरी मुद्दाम सांगा. सो खूब जाणांचो आयज उपास बीन आसता, बट आमचो तसो उपास बीन कांय नासता. आमी शीत मात जेयना आयज, फकत उसळ आसता, पुरी नाल्यार चपाती खाता आनी गोडशें आसता. कितें म्हटल्यार डिटेल्सान सांगपाक गेल्यार आमचो उपास बीन तशें कांय नासता. सो आयज आमगेर आसतली उसळ, पुरी आनी गोडशें आसतलें. सो म्हटल्यार आयज करताच नाय. सो गोडशाची रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करूया. स्पेशली आयज आमी करपाची आसा कण्णां. कण्णां तर तुमकां खबरूच आसतलें, मुगाच्या दाळीचे गोडशें म्हणटा तशें खूब जाणांक लायक आसा. सो ती रेसिपी आयज तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलें. आनी आमी एकादस जी आसा ती सिंपल तरेन कशी कितें सेलिब्रेट करता हें तुमकां तुमचे बरोबर शेअर करता. इतलेंच, बाकी अशी व्हडलीशी आमची हांगसर एकादस बीन सेलिब्रेट करिना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आतां मातसोसो पावस कमी जाला, सो आवाज येतलो तुमकां. तर चला सगळ्यान पयलीं किचनान या आनी रेसिपी करपाक स्टार्ट करूया. सगळ्यान पयलीं साहित्य पळोवन घेवया. सो कण्णां करपाक न्हय हांगसर हांवें कितें कितें साहित्य घेतलां तें सांगता तुमकां. तर सगळ्यान पयलीं हांगसर न्हय मुगाची दाळ घेतलेली आसा. आतां दाळ सांगपाक गेल्यार न्हय तुमी तुमच्या अंदाजान घेया. हांवें हांगसर न्हय प्रॉपर पाव किलो दाळ घेतलेली आसा. म्हटल्यार वयर सकयल अशी मातशी कमी चड जावं शकता, म्हटल्यार कमीच म्हणू शकता तुमी, पण प्रॉपर अशी पाव किलो घेतलेली आसा ही पळयात. सो ही आमची मुगाची दाळ आसा. तेच्या उपरांत न्हय हांगसर हांवें गोड घेतलेले आसा. गोड सांगपाक गेल्यार न्हय तुमकां जाल्यार तुमी किसून सुद्दां घेवं शकता, बट हांवें अशेंच घेतला कारण ते मेल्ट जाता न्हय मागीर तेका लागून. आतां जशी तुमची दाळ आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगसर गोड घेया. सो तुमकां जाल्यार तुमी पावडर सुद्दां घेवं शकता, गोडाचो पावडर येता पळयात तो सुद्दां घेवं शकता. सो गोड जाल्या उपरांत हांगसर न्हय वेलची घेतलेली आसा ही पळयात. सो वेलची सांगपाक गेल्यार कमी घेतले, 4च हे घेतलेले आसा. थोड्यांक आतां वेलची लायक नासता, सो तुमचेर डिपेंड आसा. तुमकां वेलची लायक आसा जाल्यार तुमी घालूं शकता, ऑर ना सुद्दां घातले जाता. बट वेलची घातल्या उपरांत टेस्ट बरी येता ही पळयात. सो जर तुमकां चड स्मेल बीन लायक ना जाल्यार कमी 1-2 बीन अशें घाला. सो हांवें हांगसर 4 घेतलेले आसा. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय मीठ जाय आमकां. मीठ सांगपाक गेल्यार न्हय चवीनुसार मीठ घेवपाचें हे पळयात. तेच्या उपरांत सोय घेतलेली आसा ही पळयात. सो जशी तुमची दाळ आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगसर सोय घेया. सो सोय जी आसा न्हय ती आमकां मागीर वाटून घालपाक जाय. सो ही पळयात. सो जशी तुमची दाळ आसा त्या प्रमाणे सोय घेया तुमी. आतां ही सोय सांगपाक गेल्यार न्हय अर्दे वळ्याकून कमी आसा, म्हटल्यार चड ना अशी कमी आसा भरपूर. सो ही पळयात. सो इतलेंच साहित्य न्हय आमकां हांगसर जाय पडटा. तर सगळ्यान पयलीं न्हय आमकां मुगाची दाळ जी आसा न्हय ती बरी भाजून घेवपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी डायरेक्ट उकडून सुद्दां करूं शकता, पण आमी हांगसर भाजून घेता ती पयलीं आनी तेच्या उपरांत मागीर फुडले स्टेप फॉलो करता. सो सगळ्यान पयलीं ही दाळ जी आसा ना ही पळयात. सो ती आमी बरी आतां भाजून घेवया. आमी हांगसर दाळ भाजूंक स्टार्ट करुया. सो सगळी दाळ जी आसा ती हांव एड करता. सो दाळ भाजतना न्हय चड करपोवंक जायना, मध्यम अशी ती भाजून घेवपाक जाय आनी बरे तरेन परतून परतून ती भाजून घेवपाक जाय. जर तुमच्याकडे तितलो टाइम ना जाल्यार तुम्ही डायरेक्ट म्हणटा तशी उकडून घेऊन तशें सुद्दां गोडशें करू शकता. म्हटल्यार थोडी जाणां मुगाचे गोडशें म्हणटात,
कण्णय बीन म्हणतात तेका, आणि त्याच बरोबर अशें सुद्धा करू शकता. अशें केल्या उपरांत न्हय बरें लागता. सो ही डाळ जी आसा न्हय ही बरी परतून परतून अशी भाजून घेया. आणि जर तुमची डाळ चड करपत न्हय जाल्यार मागीर गोडशाक टेस्टूच वेगळी येतली. तेका लागून मध्यम अशी भाजून घेया, म्हणजे चड करपूंक दिवं नाका. अशा तरेन ती मातशी परतून परतून भाजपाक जाय. सो डाळ आमची भाजता म्हणसर न्हय आमी सोय बीन वाटून घेवया, म्हणजे बऱ्या तरेन बेगीन जातले आमचे. तेका लागून सो ही सायड बाय सायड भाजतलीच नाही. सो सोय कशी कितें वाटून घेता ती पळोवन घेवया. आता सगळ्यात पयली सोय जी आसा ती आयदनान ऍड करया. सोय ऍड केल्या उपरांत हांगसर जी वेलची घेतल्या ती ऍड करपाची, आणि त्याच्या उपरांत हांगसर उदक ऍड करपाचें. त्यात आमी न्हय सोय वाटून घेवया, आणि त्याच्या मागीर आमकां ही न्हय गाळूनय घेवंक जाय. सो सगळ्यात पयली वाटून घेवया. सोय जी असली न्हय ती वाटून घेतली, म्हटल्यार पातळूच अशी वाटून घेतल्या ही पळयात, कारण आमकां ती न्हय गाळून घेवपाक जाय. तेका लागून न्हय हांवेन ती पातळ अशी वाटून घेतलेली आसा ही पळयात. सो आता आमी डाळ चेक करया भाजली की ना ती, आणि त्याच्या उपरांत मागीर ही गाळून घेवया. सो हांगसर न्हय आमची डाळ सुद्धा बरी भाजलेली आसा ही पळयात. चडूय करपो नाका, मध्यम अशी भाजून घ्या. सो डाळ आमची भाजून रेडी झाली. तर आता ही धुवन घेवपाक जाय आणि आमकां उकडून घेवपाक जाय. म्हटल्यार न्हय तुम्ही धुवन ही फुगत सुद्धा घालू शकता, मातसो उगत, आणि मागीर उकडून घेवं शकता. बट हांव डायरेक्ट अशें करतलें, म्हटल्यार धुवन घेतलें पयलीं आणि मागीर उकडून घालतलें. सो हे पळयात. सो ही आता धुवन घेवया. ही पळयात बरी भाजलेली आसा, पळोवंक शकता तुम्ही. आणि तुम्ही चेक करू शकता, खान सुद्धा कळटा तुमका, आणि वास येता मागीर भाजल्या उपरांत. सो ही पळयात. सो आता ही धुवन घेता. डाळ जी आसा न्हय ती बरी धुवन घ्या 2 फावटी तरी. सो हांगसर हांवें एकदां धुवन घेतली. आता ही सेकंड टाइम आसा. सो सेकंड टाइम बरी धुवन घेतलें, म्हटल्यार उदक जे आसा ते गाळून घेतलें. हे पळयात. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही अशी फुगत सुद्धा घालून एक 5-10 मिनटां दवरूं शकता. बट हांव ती डायरेक्ट करतलें, तेका लागून 2 फावटी तशी धुवन घेतली पळयात. सो हे उदक गाळटलें आणि आता उकडत दवरतलें. हांगसर हांवें उदक तापत दवरलेलें आसा, म्हटल्यार मातशें गरम करून घेतलें. तुमकां जाल्यार तुम्ही कुकरान सुद्धा उकडून घेवं शकता, बट हांव कुकरान डाळ उकडून घेवचें ना, हांव अशीच घेतलें. कारण ती डाळ जी आसा न्हय ती रोखडी उकडटा, तेका चड टायम लागना. सो मातसो बॉयल येयलो न्हय का भितर डाळ ऍड करतलें. तो येवपाक स्टार्ट जालो. सो आता हांव भितर डाळ ऍड करतलें. ही पळयात बऱ्या तरेन हांवें ती धुवन घेतली, पळोवंक शकता तुम्ही. आता सगळी डाळ जी आसा ती भितर ऍड करया. आणि तुम्ही कशें कितें कण्ण करता न्हय ते म्हाका कमेंट करून सांगात. सो नेक्स्ट टाइम हांव बी तशीच रेसिपी फॉलो करता, कारण वेगवेगळे म्हटल्यार सगळ्यांची स्टाईल वेगवेगळी आसता न्हय तेका लागून. तर ही पळयात सगळी डाळ हांवें हांगसर ऍड केली. आता ती बरी मिक्स करून घेया. ही पळयात. सो आता आमी कितें करतली, म्हटल्यार डाळ उकडटा म्हणसर न्हय हांव सोय बरी गाळून घेतलें, म्हटल्यार सायड बाय सायड आमची डाळ सुद्धा उकडटली आणि सोय सुद्धा गाळून रेडी जातली. सो ही डाळ जी आसा ती आता अशीच उकडून घेवया. तेका चड टायम लागना, रोखडी उकडटा ती. सो हे पळयात. सो ही आता तशेंच दवरया आणि सोय गाळपाक स्टार्ट करया. तर गायज ही पळयात अशा तरेन सोय आसा. तुमकां जाय तशी तुम्ही पातळ करून घेवं शकता. हांवें हांगसर न्हय म्हाका जाय तशें उदक ऍडजस्ट करून घेतलेलें आसा, आणि गरज पडली जाल्यार हांव एक्स्ट्रा अशें उदक घालतलें भितर. तर ही आता आमकां न्हय प्रॉपर म्हणटा तशी सोय गाळून घेवन फकत न्हय सोयेचें उदक जाय आमकां फकत, म्हटल्यार सोय घालचें ना हांव भितर. तेका लागून ही प्रॉपर आता गाळून घेवपाक जाय. सो तर हांगसर हांवें न्हय गाळपाक लागून ही चाळण घेतलेली आसा.
तुमकां जाय तशी तुम्ही गाळू शकता। आणि हे पळयात अशा तरेन न्हय मागीर उदक पडटा पळोवंक शकता तुम्ही हांगसर। हे पळयात हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता अशा तरेन आमकां ते उदक जाय। सो हांगसर तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही उदक एडजस्ट करून घेया एक्स्ट्रा जर घालपाक जाय जाल्यार। आणि हे जे आसा न्हय ते अशा तरेन प्रेस करून करून हे करून घेया। हे म्हणजे असं रस आमचो हांगसर रेडी आसा म्हटल्यार सोयेचो रस आमी बरो गाळून घेतलेलो आसा अशा तरेन। आणि गाईस भायर न्हय पावस पडटा सो मातशें एडजस्ट करून घेया आवाज मातसो हे जावं शकता तुमकां। तर हे पळयात हो आमचो रेडी आसा। आतां आमी दाळ चेक करया उकडली की ना ती। सो हांगसर न्हय दाळीक तर आमच्या खतखतो येता। आतां चेक करया उकडली की ना ती। सो अजून न्हय तशी ती उकडोंक ना ही पळयात आणि मातशी जाय म्हणजे मागीर आमची दाळ जी आसा न्हय ती रेडी जातली ही पळयात। सो तुमकां जशी जाय न्हय त्या प्रमाणे तुम्ही उकडून घेया ही पळयात तशी उकडलेली आसा पण मातशी हांव दवरतलें। आणि भायर न्हय बरो पावस येयलो आवाज येता आसतलो तुमकां पत्र्यांचेर न्हय आवाज येता पावसाचो व्हडलो। हे पळयात सो बरी मातशी उकडोंक जाय ती। तर हांगसर आमची न्हय दाळ उकडलेली आसा बऱ्या तरेन उकडलेली आसा ही पळयात। सो मातसो आवाज एडजस्ट करून घेया कारण सध्या भायर भरपूर पावस पडटा आवाज हे जातलो। तर तेच्या उपरांत हांगसर आतां एड करूंक जाय ते म्हटल्यार हे पळयात जो रस काडला न्हय तो हांगसर एड करूंक जाय। सो तुमकां कमी दिसता जाल्यार भितर उदक एडजस्ट करून तुम्ही घालू शकता। सो बऱ्या तरेन मिक्स करून घेया। हेच्या उपरांत हांगसर घालपाक जाय ते म्हटल्यार गोड। सो मिक्स करून घेया। तेच्या उपरांत हांगसर एड करा ते म्हटल्यार चवीनुसार मीठ। आणि हे सगळे न्हय बऱ्या तरेन मिक्स करून घेया म्हणजे गोड जे आसा ते आमचे बरे मेल्ट जातले। आणि तुम्ही कशें कितें करता कण्ण हे म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगात मुद्दाम सांगात। आणि तुम्ही कितें कितें करता आयच्या दिसा स्पेशल अशें ते बीन मुद्दाम सांगात। तर हे पळयात तर हांगसर आमच्या गोडशाक न्हय बरो खतखतो येयल्लो आसा आणि बऱ्या तरेन वास येता सामको। सो हे पळयात हांगसर आमचे कण्ण जे आसा न्हय ते रेडी आसा। मुद्दाम तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा आणि कमेंट करून सुद्दां सांगा। थोडी जाणां रवो सुद्दां भितर एड करता बट हांगसर आमी रवो बीन तसले काय एड करूंक ना बट थोडी जाणां करतात। सो हे पळयात सिंपल अशें दाखयला हांवें तुमकां कण्ण आयज। सो मुद्दाम ट्राय करा आणि कमेंट करून सुद्दां सांगा। सो अशा तरेन हे खावपाक न्हय खूप मजा येता डायरेक्ट पिवपाक सामके हे पळयात। सो हांगसर आमचे कण्ण रेडी जाले। आता बाकीचे जे कितें करपाचें आनी म्हाका काम ते करून घेतले हांव म्हटल्यार पुरी करून दाखयतले तुमकां हांव कशें कितें करता ते। कण्ण बीन करून घेता म्हणसर न्हय हांगसर मम्मीन बीन पीठ रेडी करून दवरलेले पुरी बीन करपाक जाय म्हणून म्हटल्यार चपातेक लागूनच एक्चुअली तिने मळून दवरलेले। तर कण्ण बीन केले आनी सगळ्यान पयलीं गॅस बीन फुसून घेतली कारण ते गॅसीर बीन कितें पडलें न्हय का मागीर काम करपाक वीट येता तेका लागून जितले फावट करता न्हय तितले फावट आमी अशे गॅसीचेर बीन कपडो हे करता क्लीन करता अशें। तर हांगसर मम्मीन ऑलरेडी म्हणटा तशें पीठ मळून दवरलेले। एक्चुअली प्लॅन आमचो असलो चपातीत करपाचो म्हणून बट अचानक हांवें प्लॅन चेंज केलो आणि मम्मीक म्हटलें चपाती नाका आमी पुरयो करया कारण पुरी म्हाका चड लायक आसा। चपाती बीन लायक आसा बट चपाती तर आमी डेलीच खाता न्हय च्यावे बरोबर बीन आसता बट पुरी अशी आसता की चुकोन अशें आमी करता कारण चड ऑयली खायना तेका लागून। आणि ते बीन पुरी करपाचे असले ते बीन प्रेस करून म्हटल्यार मशिनान। तर सगळ्यान पयलीं न्हय पिठाचे अशे बॉल करून घेतले सगळे जितले आसा न्हय पीठ तितल्यांचे बॉल अशे करून घेतले आणि तितून इल्लें हांवें तेल एड केलें म्हणजे खूब जाणां हे मशीन यूज करता खूब जाणांक खबर आसतलें आणि ऑलरेडी हांवें दाखयल्लें सुद्दां हे मशीन कशें कितें यूज करप। सो खूब बरें इजी आसा म्हाका तर खूब इजी जाता आणि जेन्ना बी
पुरी करपाचें प्लॅन करतना तेन्ना तर हांव मजेन आसता, कारण म्हाका फुल्लेली पुरी खावपाक खूब मजा येता. तर अशा तरेन हांवें इल्लेशें तेल घातलें, चड घालपाक जायना, इल्लेशें घालपाक जाय, नाल्यार खूब ऑयली जाता मागीर तें. सो इल्लें अशें ड्रॉप भर अशें तेल घालूंक जाय, तें मिक्स करून घेवंक जाय आनी जितले बी बॉल आसा तेंकां अशें ल्हान घेवंक जाय. म्हणजे प्रेस जेन्ना आमी करता न्हय मशिनाचेर तेन्ना तें खूब बरें जाता. मशिनाकूय इल्लें म्हणटा तशें हांगसर तेल अशें मातशें ड्रॉप भर ल्हान घेवंक जाय. थोडीं जाणां प्लास्टीक यूज करता, बट हांव प्लास्टीक यूज करिना. हांव त्या मशिनाकूच इल्लेशें तेल लायता आनी मागीर म्हणटा तशें जो बॉल आसता तो प्रेस करून घेता. आनी खूब जाणांनी म्हाका विचारलेलें सुद्दां की तूं खंय हें मशीन जें आसा तें ऑर्डर केलां, तें आमकां लिंक दी म्हणून. एक्चुली हें लिंक दिवपाक न्हय, म्हणटा तशें हांवें ऑर्डर करूंक नासलें, म्हाका दिल्लें हें कोणी तरी, तेका लागून लिंक ना म्हाज्या कडेन. बट शॉपाचेर बीन हें मशीन मेळटा आनी हें मशीन जें आसा न्हय तें भरपूर हेवी आसा सांगपाक गेलें. आनी बऱ्या तरेन ही पळयात हांगसर पुरी पळयात, बऱ्या तरेन फुलता सामकी. आनी असलीच फुल्लेली म्हाका न्हय पुरी लायक आसा. मागीर ती रोसा बरोबर आसूं या कितें बरोबर, म्हटल्यार व्हेज नॉन व्हेज कितेंय बरोबर खावपाक ही पुरी न्हय म्हाका खूब मजा येता. आनी पुरी म्हटल्यार न्हय हांव सामकी खूश जाता, कारण म्हाका फुल्लेली पुरीच जाय. अशी सामकी बसलेली आसता न्हय ती पुरी खावपाक तितली म्हाका लायक ना. सो अशे तरेन हांगसर म्हाजें पुरी काडपाचें काम चालू आसलें आनी सायड बाय सायड मम्मी आपलें काम करताली. म्हटल्यार फटाफट जाता न्हय, दोगांय फ्री जातली बेगिना. आनी हांगसर तुमी पळोवंक सुद्दां शकता की कशा तरेन पुरी आमच्यो फुलता तें. आनी त्याच बरोबर न्हय मातशी पुरी जेन्ना म्हटल्यार घालता पळयात तेन्ना मातशी गॅस चड अशी दवरता फ्लेम, म्हणजे ती एकदम बरी फुलोंक जाय म्हणून. नाल्यार न्हय बारीक गॅस करून घाली तरी बरे तरेन अशें फुलना चड. सो अशे तरेन सगळे पुरी जे आसले ते करून घेतले. खावपाक हांव आनी मम्मीच आसली फकत न्हय, तेका लागून जितले जाय तितलेच अशें करून घेतले. आनी गरम गरम खावपाक म्हटल्यार बरें लागता. आनी हेतून न्हय सॉफ्ट सुद्दां जाता. आतां प्रेस करपाचेर सुद्दां आसा, डिपेंड आसा. सो गायज ऑलमोस्ट न्हय म्हाजे पुरयो करून सगळे जाले, म्हटल्यार फकत आतां 2 उरले. आनी मशिनाचेर न्हय मातशें बरें जाता की फास्ट जाता. सो चडशें हांव न्हय म्हणटा तशें मशिनारूच करता, जेन्ना बी करता न्हय लाटपाक आनी बसना. कारण हें कशें हें प्रेस केलें न्हय का डायरेक्ट आपली सोडली. सो तेका लागून हें इजी जाता आनी फुलताय बीन पुरी न्हय भरपूर बरी सामकी, म्हटल्यार चड टायम लागना. मेन म्हटल्यार न्हय पुरी जी आसा न्हय ती मोव जाता सामकी, म्हटल्यार बरी जाता, स्मूथ अशी जाता. सो तेका लागून हांव जेन्ना बी करता तेन्ना अशीच करता. जालें ऑलमोस्ट म्हजें. मम्मी एक्चुअली चपाती भाजूंक सोदताली, आयले तिका म्हटलें चपाती बीन करूं नाका, पुरयोच करुया. उरले जाल्यार न्हय पुरी सांजची टायमार खावंक गावता. आनी ही जी पुरी आसा न्हय हेजेर काडटा पळय मशिनार ती सांज मेरेन बरी मोव उरता सामकी. चपाती उरता तशें ना की चपाती उरना अशें ना, बट पुरी मातशी बरी उरता. सो फायनली एक लास्ट आसली ना ती हांवें हे केली आनी हे पळय पुरयो बरें स्मूथ दाखयता तुमकां एक. सो ही पुरी पळयात एकदम इतली स्मूथ जाता ना, भरपूर स्मूथ जाता, बरी लागता च्यावे वांगडा बीन खावपाक. आनी लास्ट टायम जेन्ना हांवें व्हिडिओ केल्लो तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका विचारलेलें की हे मशीन खंय गावता काय. तर एक्चुअली हे जे मशीन आसा न्हय तें म्हाका संजूच्या भयणीन दिलें. म्हटल्यार बरी वर्सां जाली ह्या मशिनाक, बरें म्हटल्यार यूज बरें जाता. सो अशे तरेन आसा. तर चला एक लास्टाची पुरी आहा ती कंप्लीट करून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा, कारण गरमी जाली म्हाका सामकी आनी हात जे आसा ते ऑयली जाले तेका लागून. सगळे पुरयो ज्यो आसा ते रेडी करून घेतले हांवें आनी अशा तरेन रेडी जाल्या. हे न्हय खावपाक खूब बरें लागता, खूब म्हटल्यार खूब. हे पळयात टेस्टी अशी पुरी आसा आनी रोसा वांगडा बीन खावपाक न्हय बरें सामकें रुचीक. हे पळयात. सो अशा तरेन मोव अशे पुरयो हांवें करून घेतलेले आसा. हे पळयात आनी पळोवंक शकता तुमी बरें स्मूथ जाले, गरम आसा सामकें. तर अशा तरेन हांवें सगळे पुरयो जे आसा ते फटाफट कंप्लीट करून घेतले. सो आमचें न्हय जेवण बीन जालें आनी जेवण म्हटल्यार आयज कितें पुरी बीन हांवें करून घेतली, थोडेशें मम्मीन केल्ले, उसळ बीन मम्मीन केल्ली, पुरी बीन हांवें केले आनी तुमी पयलीं आसतली कशा तरेन केली ती. सो आतां फक्त जेवपाचें आसा. सो आमी 1:30-2 बीन म्हटल्यार अशी जेवता. आनी तेच बरोबर न्हय भायर एकदम पावस पडटा हांगा चालूच आसा. सो
वारे जे सुट्टा ना एकदा भरपूर भयानक असे वारे सुट्टा सामके भंय दिसता, खूपच भंय दिसता एकदा. आणि आयज तरी लायट आसा, नाल्यार एकदा अशें जाता की लायट येता वयता सामकी. सो अशे तरेन आसा. सो कण्ण आतां खावपाक जाय, कशें जालें तें पळोवपाक जाय. कण्ण केलें, तुमच्या बरोबर शेअर केलें. तुमी कशें कितें करता मुद्दाम सांगा म्हाका कमेंट करून. आणि मदीं मदीं नाही हांगसर कितें जाता ना वत येता, मदीं पावस पडटा, अशे तरेन जाता. आत्तां पावस पडटालो, आतां रोखडेंच वत अशें येयलें. सो पळोवया. आणि हालींच्या दिसांनी तुमचे बरोबर घरा रिलेटेड कांय हांवें अपडेट दिवंक ना. सो थोड्या दिसांनी दितले, म्हटल्यार पळोवया फाल्यां परवा बीन असो दिता. खुबशीं कामां कंप्लीट जाली घरा कडली, सांगपाक गेलें ना खुबशीं जाली कंप्लीट कामां. हांव एक्सप्लोर करूंक वयतालें तेन्ना घराची कामां तर खूबच कंप्लीट जाली. आतां टायल्स पळोवया, तेन्ना एक फाल्यां परवाच्यान टायल्साचें काम स्टार्ट जातलें. कारण जो काका घालपाचो आसा तो पंढरपूर गेल्लो, वारीक गेल्लो, ताका लागून लेट जालो मातसो घालपाक. सो फाल्यां परवा बी मातसो घालतलो. पळोवया, मागीर तुमकां फुडें कळटलें केन्ना घालता बीन तें. आनी म्हजो बॅकग्रावंड जो आसा ना सगळी कडेन रेनकोट सुकता आसतलें, कितें कितें सामान बीन आसा सामकें. तर पळोवया, चला घरान या, मातशें टीव्ही पळयता आनी मागीर कण्ण बीन कशें कितें जालां तें सांगता तुमकां. भायर न्हय असले तुफानी वारे सुटला ना पळयात. एकदम सामकी झाडां बिडां कसली हे जाता जाणा हांगा भरपूर पळयात. आनी व्हडलो सामको पावस चालू जालो. खूपच असो डेंजरस न्हय वारो सुटला, भयानक सामको. पळयात सकाळच्यान मातसो पावस कमी आसलो, पूण आतां पावसान हे पळयात सुरवात केली सामकी. आनी ते बीन वारे सकट. जासूसी चालू आसा सर, जासूसी. जासूस येयल्लो सांगसर, जासूस. बोलो बोलो. तू भितर येयली आनी लायट गेली, ताका लागून लायट गेली. मम्मी भितर येताच नाही, लायट गेली पळयात. लायट नाही येता वयता कारण भायर तर कंटिन्युअसली पावस वारो चालूच आसा. आणि लायट गेली नाही घरान सामको काळोख जाता. आणि ही जी विंडो दिसता ना, ही पेरांसर एक विंडो आहा, थंय एक विंडो आसा. ही विंडो ओपन करीत नाही जाल्यार सगळे म्हणटा तशें उदक हांगसर येता, सोफाचेर आनी दिवानाचेर येता. ताका लागून आमकां ही विंडो जी आसा ती पावसांतली ओपन करूंकूच गावना. आनी आयज पावसाक कितें जालां कांय कळना की कितलो पावस पडटा तो पडटा, प्लस वारोय बीन भयानक येता. आनी हांगसर भायलें वातावरण तुमकां दाखयता ह्या विंडोनसून कशें दिसता तें. पावस परत स्टार्ट जालो, नॉन स्टॉप पावस पडटा. एटलिस्ट जेवताना तरी लायट येयल्या पुरो. जस्ट नाव मम्मीन टीव्ही लायिल्ली पळयतली म्हणून, बट लायटीन आपलें काम केलें. हांगसून हे पळयात भायलें वातावरण अशें दिसता. सो अचानक न्हय वारो स्टार्ट जाता. आनी भायल्या सायडीन न्हय भरपूरशीं झाडां आसा, म्हटल्यार व्हडली व्हडली माड आसा, निरपणस आनी कसली कसली सरावंडींग अशी झाडां आसा. सो पावस येयलो ना एका भंय दिसता. ती न्हय कशीशीच हालता बीन मागीर. माडूय आसात सायडीक. सो हे पळयात सद्या पावस पडटा भायर. ती पळयात मम्मी माजरांक पळयता. मम्मी हाय हॅलो कर मगे. हांगसर यो लायट गेल्या सद्या. कशी आसा तूं? खूब दिसांनी न्हू. आमी सगळीं बरी आसा. माजरांक जेवण घातला सो ती पळयता. एक्चुली मम्मी खूब दिसांनी व्हिडिओन येता कारण हालींचे एक्सप्लोर करपाचे व्हिडिओ आसले ना, ताका लागून मम्मी व्हिडिओन हालींची नासली. सो अशा तरेन जेवताना लायट येयल्या पुरो. पळोवया. अरे लायट येता वयता मागीर तर. सो गायज हांगसर आमी जेवपाक बसली आनी मातसोसो टायम जाय दिलो, 2:30 जाय दिली. आमी एक्चुली लायट येतली म्हणून रावल्ली. सो हांगसर आमी जेवपाक बसले. सो लायट ना गेल्या पुरो कारण बरो वेट केलो आमी लायट येतली म्हणून. आनी भायर तर पावस चालूच आसा. सो कितें स्पेशल आसा तें तुमकां दाखयता. ओके. सो ही पळय हांगसर मम्मी टीव्ही पळयता पळयता जेवता. मम्मीन जेवपाक ऑलरेडी स्टार्ट केलें. आनी तेच बरोबर हांगसर हे पळयात आयचे स्पेशल कण्ण, म्हटल्यार मुगाच्या दाळीची कितें म्हणटा तेचे गोडशे, तेजे मागीर पुरी आनी उसळ. अशे तरेन आयज आमगे स्पेशल इतलेच आसा. सो चला एन्जॉय बीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां.
2,000 years later. सो गाइस सांची नाही 7 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. तर एक्चुअली वदळच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू करून पावोंकूच ना, मातशें बिजी उरले. म्हटल्यार एक्चुअली जेवली बी, मातसो रेस्ट केलो आनी त्या म्हणसर आमगेर रिलेटिव्ह सुद्दां येयल्ले, तेका लागून बिजी उरले मातशें. सो व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू करून पावोंक ना. आतां म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करया. आनी फाटल्यान कॅमेराच्या फाटल्यान हॅरी आसा, सो ऐकलं असतं तुम्ही आवाज. सो आता म्हटलं व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. मागीर म्हटलं हांगाच उरतले, थंयच उरता तो व्हिडिओ मागीर. सो म्हटलं एंड करूया सोमतो. सो आता च्या बीन पिवंक जाय, म्हणजे सांजची च्या ही म्हाका कंपल्सरी जायत आसता सकाळ सांज सामकी. तर अशें आसा. आनी आयचो दीस कसो गेलो हे कांय कळोकूच ना. तर आयज न्ही हांवें बरे तरेन व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू केलो. तो म्हणटा पयली आपण उलयता मागीर तूं उलय. ओय ओ. तर आता घरा कडेन म्हाका मातशें वचोंक जाय, म्हणजे आमच्या घरा कडेन मातशें पळोवपाक जाय, थोडेशें काम आसा तें. आनी आयचो दीस कसो गेलो हे म्हाका कळोकूच ना. सो आषाढी एकादस अशे तरेन आमी सेलिब्रेट केली सिंपल तरेन. तर एक्चुअली आयज प्लॅन म्हाजो आसलो तुमचे बरोबर दिंडी शेअर करपाची म्हणून. एक्चुअली संजूच्या आईची दिंडी बी नासली, पण म्हाका पॉसिबल जावंक ना वचोंक, कारण पावस बी भरपूर पडटालो आनी संजयाक हॉलिडे सुद्दां गावान आसली. सो म्हटलें आसूं, कारण खूब पावस पडटा. हालींच्या दिसांनी खूब ट्रॅव्हल केलें हांवें, तेका लागून म्हाका बेजार बी येतालो. आनी ऑलरेडी काल हांवें तुमकां सांगलेलें आसा कालच्या हितून की म्हाका बेजार येता सद्या आतां म्हणटा तशी व्हिडिओ बीन करपाक, तेका लागून. सो अशें आसा. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा म्हळ्यार एका नवीन व्हिडिओ त्या म्हणसर देव बरें करूं. हांगसर मातशी लायट हे जाता आनी क्लियरिटी तितली बरी येना मोबायलाचेर. सो चला, बाय बाय.